नगरसेवक बाबूश मंचरताचो आणि आता मॅडमीचो. बाब गणेश गांवकर. बाब नीलकंठ ढवळे. डॉक्टर दिव्या राणे. बाब प्रेमेंद्र शेख. टाळयो म्हणजे कमी कमी जायत होता माणसा वाचपाक जाय टाळयो. बाब प्रवीण नागवेकर. बाब दाजी सरकार. आणि आयचो स्टार विक्ट्री बाब उल्हास गोयेकर. भारतीय जनता पार्टीचा म्हापशेचो आमदार जोशुआ आमच्या मध्ये हांगा ना, पण हांव आमचो म्हापशेचो मंडळ अध्यक्ष सुशांत आसल्या ताका विनंती करता की आमचो कॉर्पोरेटर बाळू तुम्ही या सगळे दोन म्हापशे या मरे. म्हापशे सगळे येऊया तुम्ही. हांव आभार मानता आमचे अध्यक्ष प्रधानचे ताणावडे. आमच्या भारतीय जनता पक्षाच्या राज्याचा अध्यक्षाचा सत्कार आयज मुख्यमंत्र्याच्या हातान जाता. बोल भारत माता की.
धन्यवाद बाब दोतोर प्रमोद सावंत. सगळ्याकडे विनंती करता आनी आपापली बसका घेवची. कार्यक्रमाक फुडें व्हरतना हांव आमचे राज्यसभेचे खासदार श्री विनयभाई तेंडुलकर हांचे कडेन विनंती करता की तांणी आमकां 2 शब्द सांगचे. भारतीय जनता पक्षाच्या आयच्या ह्या सुवाळ्याक व्यासपीठार उपस्थित गोंय प्रदेशाचे भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष श्री सदानंद शेठ तानावडे, गोंयचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, बाकीचे सगळे मंत्रीगण, गोंय विधानसभेचे सभापती श्री रमेश तवडकर, सगळे आमदार, पक्षाचे पदाधिकारी आणि जेका लागून हो आज आमकां विजय मेळटा ते सगळे पक्षाचे कार्यकर्ते भावान आनी भयणीनो, तशेंच पत्रकार भाव, नवी वर्साचे सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. आणि आमी कार्यकर्त्यांनी जे काम करून भारतीय जनता पक्षाचे गोंया भितर 3री फावट आमी सरकार हाडले. आनी हे सरकार सामान्य कार्यकर्त्या खातीर वावरतले, बारीक समाजा खातीर वावरतले आनी तुमचे सगळ्यांची अपेक्षा पूर्ण करतले अशें मागता. ह्या सरकाराक शुभेच्छा दिता आनी म्हाजे 2 शब्द सोंपयता. सगळ्यांक देव बरें करूं. धन्यवाद विनयभाई. हांव एक मिडिया कडेन रिक्वेस्ट करता की आता फुडली जी बसका आसा ती आमची ऑर्गनायझेशनल बसका आसा की कृपया तुमी हांगच्यान विश्राम घेवचो अशें एक रिक्वेस्ट करता. च्या घेवपाक तुमी वचचे.